आणि आयज ह्या स्पर्धेतलो पयलो तियात्र आमी दायजी फातोर्डा ही संस्था ताकीद हो तांचो तियात्र हांगा तुमच्या मुखार खेळयतले. टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप न्यूज एडिटर ऑगे डिमेलो, फादर बेर्नार्ड कोता आणि बाब श्रीधर कामत बांबोळकर. देव बरें करूं बाब दीपक देसाई. सर्तीक सुरू करच्या आदी हांव आमच्या भोवमानीस अध्यक्षा लागीं मागता तांणी तुमकां सगळ्यांक हांगा 4 शब्द सांगचे म्हणून. टाइम्स ऑफ इंडियाचे गोयचे न्यूज एडिटर बाबशे अलिस्टर मिरांडा, ह्या सर्तीचे आमचे जजीस मानाधिक श्रीधरबाई बांबोळकर, फादर बेर्नार्ड कोता आणि बाब ऑगी डिमेलो, तशेंच आमचे PDO बाब दत्तगुरू आमोणकर, मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त भावानो भयणानो. कला अकादमीची दर वर्सा जी तुम्ही वाट पळयतात ती A ग्रुपाची तियात्र सर्त आयच्यान सुरू जाता आणि ते खातीर ह्या सर्तीक हांव म्हजे मनापासून परबी दिता. कला अकादमीची तियात्र सर्त म्हळ्यार एक वर्सुकी उत्सव जेची सगळे लोक मोठे उमळशिकेन वाट पळयतात. आणि तुम्ही जाणात की फाटल्या 4 वर्सांनी तियात्र कॉम्पिटिशनाक जो उपाट रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो पळोवन आमकां 2 ग्रुपान ही सर्त घेवची पडली, A ग्रुप आणि B ग्रुप. सो पयलीं आयच्यान सुरू जाता तो A ग्रुप आणि B ग्रुप हो तेच्या नंतर जातलो. अंदूची स्पेशलिटी म्हणल्यार टाइम्स ऑफ इंडियान जोडून घेतला आपणाक ह्या सर्ती कडेन. आनीक तेजो फायदो असो आसा की जर दिसा जो तियात्र जातलो ताजो रिव्यू तुमकां टाइम्स ऑफ इंडियान वाचपाक मेळटलो, व्हडलो रिव्यू, डिटेल रिव्यू. तेच भशेन आयज जो तियात्र जावपाचो आहा, आतां फाल्यां जो जावपाचो आसा ताजो एक ल्हानसो प्रिव्यू तुमकां फायच्या दिसाळ्यान वाचपाक मेळटलो. तियात्राचे फूल टायम टेबल हे तेजेर येयल्ले आसा. ट्रॉफीज ते दितले सगळे प्रायज विनरांक टाइम्स ऑफ इंडिया, आणि त्या खातीर आमकांय बी खोस भोगता टाइम्स ऑफ इंडियाक हितून सहभागी करून घेवपाक. बाब एलिस्टर हांगा येयला, तेजो एडिटर बाब श्रीनिवास हेणें स्वता आमचे कडेन उलोवणी केल्ली आनी मागणी केल्ली आनी आमी ती रिक्वेस्ट मान्य केली. एक दुसरी बरी गजाल तुमकां हांव सांगपाक सोदतां ती म्हणजे तुमकां उगडास आसतलो 3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं हांवें डिक्लेअर केल्लें की कला अकॅडमी जी पळय लिटररी एवॉर्ड्स दिता, ही लिटररी एवॉर्ड पयलीं फकत देवनागरी कोंकणी आनी मराठीक आसताली. तर आमी एक डिसिजन घेतलें तेन्ना आणि देवनागरी कोंकणी बरोबर रोमी लिपींतल्यान जी पुस्तकां येतात तांकांय बीन वेगळे अवॉर्ड दिवपाची एक घोशणा हांवें तेन्ना केली. कांय कारणाक लागून मदीं 1 वर्स हांव कला अकादमीन उरलो ना आनी ते खातीर त्या येवजणेची कारवाई बी जाली ना, ती पेंडींग उरली. आतां सांगपाक खोस भोगता की आमच्या जनरल कावन्सिलान हालींच तें डिसिजन घेतलेलें आहा की रोमी हांकां अंदू सावन आमी अवॉर्ड्स ती फावो करतले आनी आतां रोखडीच ती स्कीम ही तुमच्या मुखार येतली. दुसरी गजाल, आयजूच आमचो इश्ट बाब आज मुखार बसला, आमचो फ्रेंड बाब ट्रॉजन डिमेलो, हेणें सगळ्या तियात्रिस्तांच्या वतीन एक मागणी केल्ली. ती म्हणल्यार B ग्रुपाचे जी सर्त पळय आहा ती आमी वास्को दवरपाची ठरयल्ली. न्हू वास्को कित्याक ताजो एक प्रॉब्लेम आसा की कला अकादमीचें थिएटर आमकां डेली मेळना आनी इट टेक्स अ व्हेरी हेवी टोल बाय गिवींग आउट द थिएटर एवरी डे. सो आमकां हे थिएटराचो कॉस्ट तरी रिकवर करपाक कांय कमर्शियल शोक दिवचे पडटा, कॉन्फरन्साक दिवचे पडटा, बाकीच्यो कांय एक्टिविटी आहा. इफी सारकी जाली, थिएटर आमचें 15-15 दीस हे इफी खातीर दिवचे पडटा. आतां लोकोत्सव जालो ताका 20-20 दीस दिवचे पडटा. वी कांट अकोमोडेट ऑल दीस. ते म्हणून आमी ठरयल्लें की वास्को सारके ठिकाणी वचून घेवपाचें. पण बऱ्याच तियात्रिस्तांक म्हणणें आहा की वास्को थंय ऑडियन्सूच जायना आनी आमचें गेट फी कलेक्शन आहा, हें गेट फी कलेक्शन तितलें जायना म्हणून. पण वी आर ऑल्सो हँडिकॅप. तरी आसतना तुमकां एक सांगपाक सोदतां की कला अकॅडमी कॅनॉट निग्लेक्ट द वॉयस ऑफ तियात्र लवर्स अँड तियात्रिस्ट, बिकॉज वी ऑल्सो आर कमिटेड टू डेव्हलपिंग तियात्र एज एन आर्ट अँड एज अ फोक फॉर्म. सो आमकांय बीन दिसता तुमचेंय नुकसान जावपा जायना, सम वे हॅज टू बी कॅरीड आउट. आनी हे खातीर येता त्या 8 तारखेर सांजच्या 4 वरांचेर जे कोण तियात्र मोगी आणि जे सादर करपी संस्था हे सगळ्यांची एक मिटींग आहा पयल्या टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू. वी वील वर्क आउट समथींग. पूण हांव तुमकां इतलें आसून दिता की तुमकां निराश तर आमी सेगीत करपाना.
तुमकां जाय तशेंच जातलें तियात्र पणजे जावपा जाय जाल्यार पणजे खंय तरी कशें तरी करून पणजे करपाचें एक हें हांव हें करतलो इतलें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा देव बरें करूं. कला अकादमीचे वतीन ते ताका भेटोवचें म्हणून अशें अध्यक्षांनागी मागता.